जेजू आपल्याक दिल्लें मिसांव, आपल्याक दिल्लें देवाचें मिसांव व कार्य हें फुडें व्हरता. आयज आमी शुभ वर्तमानांत पळयता जेजू एका नगरान पांय वाटेन चलता, ताची बरी खबर पडगटीत आनी प्रवचन करीत तो मुखार वेता. स्वर्गराज्याचें शुभ वर्तमान तो सगल्यांक परगडटा आनी ताचें मिसांव फुडें व्हरता. ते भायर तो पिडेवंतांक बरी करता, पातक्यांक बक्षिता आनी जायत्या लोकां वयले देंवचारूय तो काडटा. आनी मोगाच्या भावांनी भयणो, आमी आयज लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, ताका लागून जायते जाण ताचे पाटलाव करूंक लागले. ताचे 12 शीस आनी लोक 3 बायलांची नांवां सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांत. मगदलाची मारिया, जुआना आनी सुजाना. ते भायर आनी बायल्यो आसल्यो. मोगाच्या भावांनी भयणो, ह्या लोकांनी जेजूचें बरी खबर आपल्या जिवितांत ताणें आपणायली आनी तांचें जिवीत बदल्लें आनी आख्खें जिवीत जेजूच्या हातांत ताणें समर्पिलें आनी जेजूचोच पाटलाव ती करूंक लागलीं. आयज हींच मनशां जीं आमी शुभ वर्तमानांत आयकल्यांत तीं आमकांय आपयतात आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक, आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक. आमी कितलीं म्हूण आमच्या जिवितांत जेजूक आपणायला, जेजूच्या कामांत आमी वावरल्यांत काय, हेंच आयज हे शुभ वर्तमानांतल्यान ह्यो बायलो ज्यो आसात, मेन्शन केल्ल्यो आसात, त्यो आमकां आपयतात. जेजूचें प्रवचन आनी बरी खबर सगल्यांक जेजून सगल्यांक दिल्ली. ताचे राज परगटणेचो वावर ताणें सगल्यांक केल्लो आनी जायत्या जाणांनी ती आपल्या भाशेन ती मानून घेतली. जायत्या जाणांनी ती आयकून नाकारली. जायत्या जाणांनी ताचेर विश्वास दवरलो, ताचेर भावार्थ दवरलो, पूण पाटलाव करूंक ना. पूण आयज ही ताचे शीस आनी ह्यो बायल्यो ताणें हें देवाचें बरी खबर आपल्या जिवितांत आपणावन घेतली आनी ती ताचेच पाटलाव करूंक लागली. आयज आमकां एक बरें व्हडलें उदाहरण म्हणल्यार आमची मादर तेरेसा. आमी सगळीं जाणा ती जेजूच्या मोगान ती भरली आनी समाजांत कश्टतल्या भाव भयण्यांक ताणें आपलें आख्खें जिवीत समर्पिलें तांच्या आदाराक. जेजूचें आपोवणें जावन आसा मोगाच्या भावांनो भयणींनो आमकां सगल्यांक. ह्या आपोवण्याचो आमचो कितें जबाब काय? हो जबाब तरी आमी दितलो जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करूंक गरजेचो. आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक गरजेची. आमी आमच्या जिवितांत कितलो वेळ म्हूण आमी जेजू लागीं सारतात? जेजूची बरी खबर आमी आमच्या जिवितांत आपणायतात काय? कितलो वेळ तरी आमी पवित्र पुस्तक वाचतात, ते पवित्र पुस्तकांतले आमी मानून घेतात, ताचो अर्थ समजून घेतात काय? जेजूची शिकवणेचेर आमी आमचें जिवीत आदारून दवरलेलें आसात काय? हेच प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत करूंक गरजेचे. मोगाच्या भावांनी भयणींनो, आमी तर जेजूक आमच्या जिवितांत आपणायली जाल्यार आमी ताच्याच पावलांनी चलूंक पावतले. आयज आमी क्रिस्तांव म्हणटोच आमी आमचें दिसपट्टें जिवीत आनी आमचें भावार्थाचें ओत्मीक जिवीत हाचे मदें सर करूंक पावना. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतूच आमी जेजूची शिकवण आदारून फुडें चलूंक गरजेचीं. आमी आयज नियाळ करता आसतना हेच करपा आमी मागुया, जेजूचे खरें पाटलावदार जावंक, जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत लावन घेवन आनी ताच्याच शिकवणीच्या आदारान आमी फुडें वचूंक आमी आयज वावरुया.